impact that the closure of these schools have had on the students who are there, and has the government made arrangements to move them to other schools? And how many schools, government primary schools, you plan to close in this year, if any? I don't plan to close any government primary school. Government primary school कमी जावपाचें कारण अशें आहा की स्टुडंट जे पळय मराठी किंवा कोंकणी, government primary school are in Marathi or Konkani medium. So if there was a movement of from government to private because of various reasons, the number when it dropped below 10, we take the factor into consideration. And 4 years back, we ensured that 3 or 4 schools are brought together, and one school is created with 25, 30 like that, so that we can provide them all 4 students. So there is no plan to close the government school except where the number is 1 or 2 or 3 like that. And we will not close. In fact, I am trying to work out mechanism by which quality of the government schools also improves, so that students can come to. There are cases where government schools have competed with private and managed to get better student than the private. There is a competition in some cases, I know. There's in one in Bicholi, Vittalapur, where the parents came to me demanding central school. Parents came and demanded that the school be expanded up to 10th standard because it has a very good standard, educational standard. So parents want good education. Now what happens is when the government school dwindles to a very small number, giving good education by the rule becomes difficult because you can't have 4 teachers for 20 students. By rule it is normally only 1, but we give 2. So if 2-3 schools are clubbed together and the strength is increased to say 40-50, we can provide proper, plus quality education is also being introduced. There are a lot of schemes which you have started in government schools also. Like for example, there is a scheme under which government school English education is being given through one program called as Kardi Path, through which by audiovisual the students hear stories of Panchatantra or any old stories through in English, and they slowly they can understand English and they can even speak some sentences of English. So that way we are trying to improve the quality. For example, in Ramdas school in Panji, this program is there. Sri Nilesh Kabral. Speaker sir, I want to ask Honorable Chief Minister a single question with 3 parts. One is, Speaker sir, the pre-primary school which has been allotted to somebody, who is going to maintain that? Whether education department will maintain it or the person who has taken it will maintain it. Second part is whether the school which is closed, now there is no population in that area. In my constituency, one school in Damad, there were 9 students who were already been admitted. But I don't know what, suddenly they told them that we are closing the school and you have to shift to the nearby school. Now this school, by everything remains closed. Even if the new students want to come next year, it is closed school. So there is a confusion. I think even 8 students, 9 students should be maintained and the school should continue. Otherwise the general suggestion, because every time you don't have new students. So I feel, sir, that you should continue the school with 8, 9 students. It is not 0 students. They have been forced to go to another school which is 3 kilometers away. So their transport may be provided, that's a different issue. But I think, sir, that 8, 9 students also should be considered and the school should be maintained. And third part is, sir, that whether there is a demand from our area, I don't know about others, that since it's a primary school and the FAD is that pre-primary is required, whether there will be a provision for a pre-primary in that same school, because pre-primary is a notion that the students put in a private schools and they keep that is one form of this where the students don't go to government school. When you put them in pre-primary, they remain with them throughout the year. Anganwadi is part of it, but then they don't call it pre-primary. So whether there is a notion of putting a pre-primary, I think in Kuchane, there is one school in the entire constituency where the pre-primary was put in, I think some 15 years back, and it's running well with number of students. The fact is, the parents keep their students there itself, otherwise they put it in somewhere else. So whether that provision can be thought of. First of all, maintenance has to be carried out by the organization which takes it over, whether it is government organization or private organization. Education department provides you building as it is, where it is conditioned. For a certain number of years, you have to maintain it. The department will not make cost. Secondly, I can assure the House
that if there is no other alternative school within 1 kilometer range, even one student we will keep the school open. But at the same time, we have to also realize that even one teacher will cost us anywhere up to 45,000 rupees per month minimum, maybe 50,000, depending on the seniority. So if there are 2 students, it is almost like paying 22,500 rupees expenses per student. Therefore, some mechanism to take the very balanced decision is required, but no school will be closed if there is no other school within 1 kilometer. No, you didn't get me, sir, what I'm saying. Now this year there are 8 students, because there are no 10 students, they have gone. But next year that school does not open again, even having the students, because they don't go back. पहिली गजाल म्हणजे हांवें सांगलें की the school will not be closed if there is no school within 1 kilometer. खंयचीय शाळा आसूं, एक सुद्दां भुरगो आसलो जाल्यार आमी ती चालू दवरतले आनी जर गरज जाल्यार म्हाका सांग हांव ती चालू करता. दॅट इज वन. प्री प्रायमरी थोडेशें रेगुलेट जावपाची गरज आहा. एज्युकेशना कडेन पळयता आसतना वेवसाय अशें पळोवपाची रीत चड जाल्या सद्या. त्यामुळे एज्युकेशनाची क्वॉलिटी देंवपाक लागल्या आनी प्री प्रायमरी स्कुलान सुद्दां पळयता आसतना टीचर थंय नोकरेक दवरूंक मेळटली होय कॉन्सेप्ट किंवा आपूण कितें तरी नोकरेक लागतली हो कॉन्सेप्ट चड जाला. त्यामुळे ताजेरूय रेगुलेशन येवंक जाय. प्री प्रायमरी हो कॉन्सेप्ट बरो आहा, पण आनी एक गोश्ट सांगता हांव. फाटल्या दिसांनी हांवें एक स्कीम केली जातून गव्हर्मेंट स्कूल्स वेर पेरेंटेड बाय अदर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इन द एरिया. थोड्यो शाळा 5वे पासून सुरू जाता, तांकां फिडर हे लागता सप्लाय. अशा शाळांनी गव्हर्मेंट स्कूल मेंटरींग केल्या, म्हणजे तांचे कडेन मॅनेजमेंट टायप ताजे दिल्ले आसा आनी दे हॅव सीन टू इट दॅट क्वॉलिटी इज इम्प्रूव. दॅट कायंड ऑफ स्कीम वी इंटेंड टू डू फॉर द नेक्स्ट इयर, वेर वी वील take applications from educational institutes who are interested. For example, ताजी वेळी धरची की शाळा धर तूं चालू करूंक जाय, त्या आजूबाजूक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा. Let them come forward to say that we will run it. The only condition that it should be either Konkani or Marathi. We will give that school building, hand over the school building and allow them a primary teacher after some years, once our teacher retires. Or initially with the same government teacher, they can improve the school by taking care of their school requirement. The general tradition, general trend is, if you don't want if there is no We are not pre-primary. closing any schools. एकाच प्रश्नात 3 प्रश्न विचारता. तुझे इम्प्रेशन जाला आसतलें की खंय तरी तुवें स्टेटमेंट आयकला आसतलो की फुडल्या वर्सा पर्यंत 450 गव्हर्मेंट स्कुलां बंद पडटली. अशी पडपाची स्थिती ना. गव्हर्मेंट स्कूल सगळे आमी इम्प्रूव करता. I will tell you, last 3 years, the number of students in government school have steadily stabilized and is showing a sign of small increase, a very reasonable small increase. Even in the vernacular language, last 3 years, the number of students are growing. त्यामुळे आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाय आसूंक जाय, पण क्वॉलिटी ताजी इम्प्रूव जावंक जाय, हाजेर आमी काळजी घेता. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4 श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा. Speaker sir, permitted. My question number 5E. Operation. Speaker sir, answer 5B. तो उत्तर दिवपाच्या मुडान 5B. उत्तर 5A या B. ते 5B. सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेल्या प्रमाणे उत्तर आहा. You ask specific question, don't read. My question, whether there is any proposal for upgradation of Sanjivani sugar factory at Darbandoda. आसा. The present strength of permanent and temporary staff in Sanjivani factory. मान्य सभासद, तुम्ही जे प्रश्न विचारला तांची उत्तरां तुमकां दिल्यात इन रायटिंगान. तुमकां त्याच्या भायर कितें विचारपाक जाय ते तुम्ही मिनिस्टराक विचारूं शकता. चड चड कितें म्हायती जाय जाल्यार विचार. तुमकां आनी कितें एडिशनल म्हायती जाय ती तुम्ही विचारात. त्या तुम्ही विचारलेल्या शुगर प्रश्नाक फॅक्टरी धारबांदोड्या जो स्टाफ आसा
तो लोकलाक थंय दिल्लो ना. थंय परमनंट स्टाफ आसा 128, डेरी वेजीस स्टाफ आसा 9 आनी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ आसा 71. ते एक वर्साक रिन्युवल करता. तशेंच 3 म्हयन्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा 10. अशें म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां कित्याक ती फॅक्टरी धारबांदोड्या सावड्डी कॉन्स्टिट्युन्सी येता. शुगर फॅक्टरी तेन्ना त्या फॅक्टरीक जो स्टाफ घेता तो लोकल घेवचो आनी तांकांच परमनंट करचें. शुगर फॅक्टरी फक्त शुगर तयार करता. आमी आतां प्लॅनिंग करता त्या प्रमाणे शुगर फॅक्टरीच्या थ्रू अनेक प्रकारच्यो एलायड एक्टिविटीज करपाक येता. इथॉनॉलचे प्रोडक्शन पासून बगासचो वापर, CNG अश्यो अनेक गजाली करपाक येता. ताजेर कंप्लीट एनहान्स्ड हे करून शुगर फॅक्टरी एक मॉडर्न शुगर फॅक्टरी जावची. म्हणजे एके वटेन उसाच्या उत्पादकांकूय सुविधा मेळची, पण दुसऱ्या भशेन ती सेल्फ सस्टेनेबल जावची. ती सद्या पयशे सरकार चड दिता म्हणून लोक ऊस दिता. 3000 रुपया गव्हर्मेंट दिता उसाक. तातले म्हाका दिसता ते फक्त कितें 1200 काय 1400 रुपया कितें दिता. वयले सगळे सरकार दिता. सो इट इज एन आर्टिफिशियल किपींग अ पेशंट अलायव. म्हजें मत अशें आसा की 2 ते 3 वर्सां भितर शुगर फॅक्टरी आमी जवळपास सेल्फ सस्टेनिंग करपाक येतली. म्हणजे 3000 जर रेट शेतकऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार तो शुगर फॅक्टरीक दिवपाक येवंक जाय. तो कठीण ना. शेतकऱ्यांच्या उसान भितर साखरेचें प्रमाण वाडोवपा खातीर कितें करपाक येतलें हो सगळ्यांत म्हत्वाचो विशय. गोंयचे साखरेक उसाक 8% आसपास उतारो येता. महाराष्ट्रांतल्या उसाक 12% 13% पर्यंत उतारो येता. त्यामुळे आमकां मातशें बेटर क्वॉलिटी ऑफ सीड्स, उत्पन्न केवळ पर हेक्टर वाडूंक जायना, ताज्या बरोबर साखर चड मेळणारो ऊस, अशे दोनूय विशयाचेर गोंयच्या जमनीचे काही कंडिशन्स आहा. बट यू कॅन यूज वेरियस टॅक्निक्स टू इम्प्रूव. ते आमी करतले. पण ताज्या बरोबर साखर कारखान्यान ते ऊस आयिल्लो ऊस क्रश करून तातूंतल्यान मॅक्सिमम आउटपूट काडप हें करपाच्या खातीर मॉडर्नायझेशन करतले. स्पीकर सर, शुगर फॅक्टरी चलोवपाक एक चेअरमॅन अपॉयंट करचो आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉयंट करचे. चेअरमॅन तांचो डिमांड आहा चीफ मिनिस्टरानूय चेअरमॅन जावचो. पण म्हाका दिसना हांवें चेअरमॅन जावन ते शुगर फॅक्टरीक सोल्युशन येतलें. लेट एडमिनिस्ट्रेटर बी देर. आय वील गेट द शुगर फॅक्टरी मॉडर्नायज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर. एक गोष्ट करता, जशें आमच्या शेतकी मंत्र्यान सांगलें की तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबल उरचो, एकूच मनीस उरचो, परत परत चेंजीस जावचे न्ही. म्हणजे एक पॉलिसी लायनीन फुडें वचपा खातीर हांव करता. प्रश्नकाळ सोंपलो. आता आमी दुसऱ्या विशया कडेन वळुया. अभिनंदन प्रस्ताव श्री Speaker sir, I may permit to ask LAQ number 4B. Answer is as provided on computer's sheet. Speaker sir, I question विचारलें whether the government is aware of the erratic power supply in Sant Andre constituency. Answer म्हाका मेवला no sir. However, minor interruptions are noticed during the start of monsoon. Speaker sir, सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघांत सदांच लायट वयता. डेयली मान्सूनाकूच न्हू, हांव एप्रील सावन पळयतां. एप्रिला नंतर एप्रील मे जून जालें, जुनांत मान्सून सुरवात जाता. स्पीकर सर, सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 सब स्टेशन लागता. एक बांबोली आनी एक पिलार. पिलार सब स्टेशनाचेर 3 फिडर लागतात. एक फिडर नेवरा ती कन्सिस्ट जाता. नेवरा फिडराचेर आजोशी, मांदूर, दोंगरी आनी नेवरा. दुसरो फिडर आगासाई एरिया येता. आगासाई, पिलार आनी सरावंडींग फूल आगासाई. आनी तिसरो फिडर आसा बाती फिडर. हे बाती फिडराचेर गोवा वेल्ल्या, बाती, मौला, कुर्का सांतान, श्रीधाम पाल्लें. सदांच फिडर फॉल्टी, मोस्टली फिडर फॉल्टी. LT लायन कितें जालें जाल्यार LT लायनीचेर रोखडेंच काम जाता, प्रॉब्लेम ना. पूण डेयली हे फिडरांचेर प्रॉब्लेम जाता आनी सदांच लायट. आतांच म्हूण ना. स्पीकर सर, पिलार सब स्टेशनाचेर कितें जालां,
बांबोली सब स्टेशनाचो 11 केवीचो स्टाफ पळय आसा ते पिलार येवपाक रावता. पिलार सब स्टेशनाचेर 11 केवीचो स्टाफ ना, कित्याक 3 फिडर आसात आनी हे 100 विलेजी कन्सिस्ट जातात. तेका लागून इतलें प्रॉब्लेम जाता. हांव मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, बांबोली जो 11 केवीचो स्टाफ आसा तेणी कंप्लेन केले म्हणटच ते ह्या वाटेन येता पिलार, पूण तेन्ना डिले जाता. बांबोलीचेर कितें सरावंडींग तांकां 11 केवीक जे बांबोली पळय 11 केवीचो स्टाफ आसा, खंय मेर्शे, चिंबेल, सांताक्रूज जावं दोनापावल, जे आमचे बांबोली एरिया आसा, युनिवर्सिटी, ओल्ड बांबोली, कितें कंप्लेन आसत जाल्यार ते म्हणटा ना स्टाफ थिंगा गेला. तो स्टाफ थिंगच्यान येता म्हणल्यार इतलो लेट जाता. मिनिस्टर सर, स्पीकर सर, तूं हें काम कशें तरी इम्प्रुवमेंट करतलो तें आमकां सांगून तुवें दिवचें. स्पीकर सर, एक म्हटल्यार आमचो ऑनरेबल MLAचो जो क्वेश्चन आशिल्लो की एरेटीक पावर फेल्युअर आसा काय कितें म्हणून, तशें आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे तें एरेटीक अशें पावर फेल्युअर ना, पूण एक खरी खबर की थोडेशें मदीं मदीं फ्लॅक्च्युएशन हें आसा आनी चड करून आतां मनसून स्टार्ट जाल्लें आसा. तुजो एक जेन्युइन जो प्रॉब्लेम आसा जो तुमी म्हटला की बांबोलीच्यान हांगा येवचें पडटा पिलार पासून सर्व करपाक, सर्वीस दिवपाक, तो एक आमचो प्रॉब्लेम जो आसा तो मेन म्हटल्यार लायनमॅन तांकां डिस्ट्रिब्यूट करूंक जाय. पूण जाता कितें आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हें करना, हे आमचे फिडर किंवा सबस्टेशन्स जी आसा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज ना. आतां पिलार जे लोक आसा ते तांकां सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय सर्व करचें पडटा, सर्वीस दिवचें पडटा. असोच क्वेश्चन आमचे सांताक्रूजचे आमदार तेंच्यांनी तांकांय होच प्रॉब्लेम जाता. तो म्हणटा पिलारचे लोक आपल्याक कित्याक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सेपरेट दवर म्हणून. आनी हे खातीर आतां तुका पिलार सेपरेट आमची लायन मेंटेन करपा खातीर सेपरेट लायनमॅन दवरपाचें केल्लें आसा. थंय चिंबेल हेजी एरिया जी आसा, सांताक्रूज एरिया, चिंबेल आनी मेर्शे, ताकाय होच प्रॉब्लेम जाता. थंयसर लायनमॅन जाय तेन्ना हें करपाक मेळना, रिपेर करपाक मेळना आनी त्या खातीर मातसो तो थोडो टायम जाता. आनी ह्या खातीर ह्या दोनूय ज्यो गोश्टी दोगांयलो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर हे लायनमॅन किंवा लायन हेल्पर ह्या एरियेक आमी डिप्लॉय करतले, जेणे करून फ्लॅक्च्युएशन आनी इमिजिएटली तुमकां सर्वीस मेळटली. स्पीकर सर, इन सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी LED हेतून लायट, स्ट्रीट लायट प्रोवायड केलेले आसात. मोस्टली म्हाज्या एरियान सगळे चडशे जालेले आसात. थोडे विलेजीन उरल्या, ते मातशें तितून बेगीन कर. पूण मेजर प्रॉब्लेम कितें, घातल्याय बरें ब्रायट जालां ना नो, एक वाडो विलेजीनी लायट गेल जाल्यार ती रिपेर जायना. आनी ते जे इंजिनर्स पळय आसात, आमी ते कडेन इंजिनियरा कडेन विचारल्यार जाल्यार ते म्हणटा ना ते आमचे कडेन की आमचे कडेन दिनात, की ते दवरून आसात, कॉन्ट्रॅक्टर दवरून आसात. आतां ह्या दिसांनी की दिल्या, पूण कितें जालां, रातची तर लायट असत. आमी सब स्टेशनाचेर फोन मारता, जावं पिलार मारता जावं बांबोली मारता, अरे बाबा लायट ना म्हणटा ते आमचे कडेन चावी दवरूंक ना, की दवरूंक ना जाल्यार ते स्टाफ हे पळय येता ते रिपेर कशें करतले, ते फ्यूज कशें करतले, फ्युजाची बॉक्साची पळय आसा ती की दिना म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टर. ही तूं स्पेशली तांकां सांग की सगळे सब स्टेशनाचेर नाजाल्यार पंचायतीन नाजाल्यार आनी कोणा कडेन लायनमॅना कडेन ती दवरची. हें सारकें इन्स्ट्रक्शन तुवें दिवन दवरपाक जाय. आनी रिपेर करपाक, रिपेराचे ते हेल्पलायनाचे नंबर आसात, पूण ते नंबर चडशे लागनात. एक संदेश म्हूण आसा, संदेश लायनमॅन हो कोण पळय आसा कॉन्ट्रॅक्टराचो, तो वाड्यार येता काम करता, पूण तो कितें म्हणटा, तेच आनी कोण साईनाथ म्हूण भुरगो आसा, साईनाथाक कॉल करी, ताका साईनाथाक फोनूच लागना. हें मातशें इन्स्ट्रक्शन तूं दिवन दवर. आनी हे LED बल्ब घातलेले आसाय पळय ते जायत कडेन उरलेले आसात. हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता, कित्याक म्हाजे सांत आंद्रे मतदारसंघांत खरेंच ब्रायट जालां, लोक हॅप्पी आसा. पूण आनी खंय तरी उरलेले आसात, जायत कडेन विलेजीन उरलेले आसात, हायवेक उरलेले आसात, आगासाई पिलार हे हायवेक उरलेले आसात, ते मातशें बेगीन तूं करून घेवचे. स्पीकर सर, आनी हेज्या फुडें जायत आमी प्रपोजल तुका कडेन मांडलेले आसात. अंडरग्रावंड केबलिंग, ट्रान्सफॉर्मर मागलेले आसात, हांवें एस्टिमेट तुवें प्रिपेर केलेले आसात. हांव मागतां हे तुवें एस्टिमेट प्रिपेर एप्रूव्ड केन्ना तुजें जातलें पळय तें. स्पीकर सर,
ऑनरेबल एमएलएन जो एलईडीचो प्रश्न काडला तो तसो पळोवंक गेल्यार सगळ्यांच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीनी आसा आनी सगळ्यांच्याच मनान आसतलो तेजेर सरकारा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवपाचें. पूण थोडक्यान सांगपाक सोदता, ज्या वेळार डिमांड आसतले त्या वेळार तुमी तो हें करूं येतात. पूण एक म्हायती खातीर सांगपाक सोदता, एलईडी लायट घालपाचो हो जो सगळ्यांक स्ट्रीट लायट चेंज करपाचो तो प्रोग्राम गेल्या वर्सा म्हणजे नोव्हेंबरानसून स्टार्ट जाल्ले. आनी ज्या कंपनीक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तेंच्यांनी आमकां मे पासून कंप्लीट करता म्हणून सुरवातीक एग्रिमेंटान हें केल्लें. पूण इलेक्शन जालें मदीं, पंचायत म्हणजे विधानसभेच्या इलेक्शनाक लागून थोडेशे डिले जालो आनी तेजे नंतर मागीर तांकां आनीक थोडो टायम दिलो. पूण जवळ जवळ आयज 1,30,000 सुमार पोल कंप्लीट केल्ले आसा आनी जवळ जवळ 50,000 पोलांचेर स्ट्रीट लायट घालपाच्यो आसा. आतां एक जो प्रॉब्लेम आसा, तांकां ह्यो लायटी घालता आसतना कॉन्ट्रॅक्टान आशिल्लें 40 पोलांक स्ट्रीट लायट घातल्या नंतर एलईडी घातल्या नंतर तांकां एक मॉनिटरींग दवरपा MMS म्हणून एक हें आसलो ताका कंट्रोलर पॅनल तो बसोवपाचो, जेणे करून तो ऑन आनी ऑफ करपाचें तें ऑटोमॅटीक काम करपाचें. पूण ह्या कंपनीन कितें केलें जाल्यार तो जो MMS बॉक्सीस हे पॅनल बॉक्सीस हे दुसऱ्या सब कंपनीक दिले आनी एकटेक. आनी त्या खातीर जे बॉक्स जे आमचे पॅनल बसोवपाचे जे आसा ते डिले जाले. लायटी बसयत चल्ले ते खुबशा कॉन्स्टिट्युन्सीनी खुबशा विलेजींनी 75% लायटी बसोवपाचें काम जाल्लें आसा. पूण हें जे मॉनिटरींग जी सिस्टम बसोवपाची पॅनल बसोवपाचो तो खूब कडेन जावंक ना. आनी ह्या खातीर तुमी जे म्हणटा की लायटी पेटोवपाक किंवा मेंटेन करपाक हो प्रॉब्लेम जाता. खूब वेळा आमी पळयता गोंयभर दिसाय सुद्दां पेटलेल्यो आसता. म्हाका कितलेच फावट वॉट्सॅपाचेर येता लायटीचो फोटो काडून लोक धाडटात. हें खरें बी आसा, कारण एका एक हें जो आसा म्हणजे तो पॅनल बसोवपाचो ते खूब कडेन बसोवना. पूण तांकां आमी आतां वॉर्निंग दिल्ली आसा त्या खातीर. दुसरो प्रॉब्लेम जो तुमचो आसा एलईडी लायट मेंटेनन्सा सगळ्यांत चड हें आसा. एक कंप्लेन आसा जी एलईडी फिक्चर घातल्या बरोबर 8 दिसांनी ते फ्यूज ऑफ जाता. हो मेजर प्रॉब्लेम हो सगळ्यात आमी फेस करता. आनी ह्या खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिता आसतना ज्या कंपनीक हो दिल्लो आसा तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दितना तसो दिल्लो आसा की ही एलईडी लायट घालप आनी तेंच्यांनी त्यो मेंटेन करप. आतां अंडर हे मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्टाचे असल्या कारणान आमचे जे लायनमॅन आसा डिपार्टमेंटाचे ते थंय इंटरफेर जायना. आनी त्या खातीर हो प्रॉब्लेम मेंटेनन्साक जाल्लो आसा. तेंच्यांनी एक्चुअली 2000 लायटी फाटल्यान 2 टिमी फक्त मेंटेनन्साक दवरूंक जाय आसल्यो. पूण त्यो तेंचे कडेन जावंक ना, कारण तेंचे कडेन तशें मॅन पावर ना. आतां आमी 2-4 दिसां पयलीं एक डिसिजन घेतलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टाक लागून आनी त्या कंपनीक लागून आमच्या खुबशा लोकांक गोंयभर त्रास जाता. घातलेल्यो एलईडी लायटी त्यो मेंटेन जायना. आमी आतां सगळ्यांक सर्क्युलर काडलेले आसा सगळ्या डिविजनांनी की ज्यो एलईडी लायटी घातलेल्यो आसा त्यो लायटी मेंटेन आमचेच लायनमॅन करतले. खूब वेळा आमदार केन्ना एका जेईक फोन करतालो की अमके लायट पेटना लायट पेटना जाल्यार जेई सांगताले ते आमचें काम ना, तें कॉन्ट्रॅक्टाचें काम म्हणून. पूण तें हें जावचो ना. आतां हेजे फुडें आमी ज्या ज्या जाग्याचेर शक्य आहा थंयसर आमचे लायनमॅन जे पयले ऑन ऑफ करताले मेंटेन करताले ते काम करतले. म्हणजे मेंटेनन्सा जो प्रॉब्लेम आसा हो सॉल्व जातलो. आनी बाकीच्यो ज्यो लायटी एलईडी घालपाचें उरलेलें काम आसा तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आसा. ज्यो पयलीं लायटी घातलेल्यो आसा त्यो तुमी मेंटेन करा आनी मागीर फुडल्यो घाला. एक ह्या कंपनीन दुसरी मिस्टेक केली खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी एक डिविजन वायज एक कंप्लीट करपाचें सुरवातीक. पूण जालें कितें त्या वेळार प्रत्येक MLA प्रत्येक मिनिस्टर म्हणपालो आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन घाल ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. तेंच्यांनी कोण कोण आपयता थंयसर हांगाच सोडले थंय गेले अशें करून आख्खे गोंयभर सगळ्याक तेंच्यांनी थोड्यो थोड्यो घातल्यो. आनी आयज तांकां ते कंट्रोल करपाक आनी मॅनेज करपाक मेंटेनन्स करपाक त्रास जाता. आनी त्या खातीर आतां आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा एक डिविजन वायज एक डिविजन कंप्लीट कर, इन्क्लुडींग द पॅनल फिक्सिंग, इन्क्लुडींग द मेंटेनन्स टीम, हे सगळें करून एक डिविजन करून बाकीचे कडेन करा म्हणून. आनी त्या खातीर हे जे एलईडी लायटी जी आसा टोटल आमी मॉनिटरींग करता. आमचे स्वता चीफ मिनिस्टरूय मॉनिटर करता. सुरवातीक त्रास जाता, एलईडी लायटी फ्यूज ऑफ जाता, ताका अनेक कारणां आसा टेक्निकल, ती आतां सांगना मागीर सांगता. पूण जे मेंटेनन्साचो प्रॉब्लेम आसा आनी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो लायटी घालपाचें काम बाय 4थी पयलीं सगळे कडेन म्हणजे 100% पोलांचेर लायटी ह्यो आसतल्यो. फक्त प्रॉब्लेम कदाचित मातसो आमच्या लोकांनी आनी तुमी सोदचो पडटलो मेंटेनन्साचो. कारण सुरवातीक त्यो एलईडी लायटी आसल्या कारणान पावस आसल्या कारणान खुबशे कडेन लूज कनेक्शन आनी बाकीच्यो गोश्टी जाता. आनी त्या खातीर फ्यूज ऑफ जायना एक्चुअली त्यो, पूण लूज कनेक्शनाक लागून मातश्यो मदीं मदीं पेटना. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मातशें सोदचें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. एक स्पीकर सर, कुरका विलेजीन एक बरो एक्सिडेंट घडलो फाटीं 15 दिसां पयलो. एक स्टाफ चंद्रकांत म्हणलेलो नेवरेचो हो गो वेल्ल्या ह्या वाठारान आहलो.
लायट गेली म्हूण तो पोलार चडलो. LT लायनीचेर वयर 11 kVची लायन. सडनली तो काम करता तेन्ना 11 kVची लायट इतली आसली जाल्यार 11 kV इतलीशीच. हे मातशें इंजिनियरांनी मनान घेवचें. तेच पोलाक LT लायन प्लस 11 kV. सडनली तो देंवता तेन्ना तेजो हात लागलो आनी तो बोर सुटलो, नाजाल्यार वयरूच पांकोन वयता आसलो. लायन सारकी तेंको ना पोलाक LT लायन आनी वयर तेका रावपाक आनी चान्सूच ना. स्पेशली इंजिनियरांनी हें चॅक केल्लें आसा, पूण तो साल्वार जालो, पूण तेका जायते त्रास जालेले आसात. सुमार 7-8 दीस जाले तो एडमीट आसलो, पूण आतां तो घरा आसा. पूण हेका तुवें कितेंय तरी कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. जायतो त्रास जाले तेका. एक चंद्रकांत म्हणटा भुरगो, हांव तुका दितां, पूण हेजेर तूं इंजिनियरा कडेन विचार. बाबा हे तरी लायट इतले तर पोलांचेर 11 kV तर लायन आसा जाल्यार ती तुमी शिफ्ट करपाची, नाजाल्यार आनीक व्हडले पोल घालपाचे. त्या धाकल्या पोलांचेर ती 11 kV आसा. मातशें नदर मारून तुवें कितें जालां तें पळय, फायंड आवट कर आनी ताका कंपेन्सेशन कितेंय तरी दिवपाचें पळय. स्पीकर सर, ह्या गोष्टीन लक्ष दितलो, पूण एक आमचे MLAचो आनीक एक जो हें आसलो सब क्वेश्चन आसलो तेजेर तेणी विचारलेलें. एक्चुअली तेणी त्या गोश्टीचेर चड स्ट्रेस करूंक जाय आसलें, पूण म्हाजे शेजारची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनीक पयलींच्या आमदारान थंयसर आमच्या खुबशी प्रोपोजल घातलेलीं आनी ती आयज फायनल स्टेजीर आसा ती सांगपाक सोदता हांव. एक म्हटल्यार तुजी कन्वर्शन ऑफ 11 kV ओवरहेड लायन टू अंडरग्राउंड फिडर श्रीराम फिडर ह्या एका ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. 93 लॅक्सांचें काम गेल्याच म्हयन्यान हें कंप्लीट जाल्लें आसा. त्या शिवाय 90% काम हें 90% वर्क ऑफ इरेक्शन ऑफ 200 kVA अँड 2 numbers ऑफ 100 kVA आमचे डिस्ट्रिब्युशन हे आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स हे अंडरग्राउंड केबलिंगा पासून आनी स्ट्रीट लायट आनी RCC पोल्स अशें करून 1,10,00,000 काम कुडका, सातान, बाटी ह्या एरियेन कंप्लीट जाल्लें आसा. 90% काम. आनी त्या शिवाय तुजे आतां एस्टिमेट जावन म्हणजे हे करपाक एकच मिनीट नंतर तुवें डिमांडाचेर मागीर रिप्लाय दिवन सांगूं शकतात. क्वेश्चनावर कवर जातलो. क्वेश्चन त्याचो स्पेसिफीक आहा तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक आसा. लेट मी आन्सर हिम. स्पीकर सर त्या शिवाय स्पेसिफीक उत्तर दिया आनी सोपयात. प्रश्न उत्तराचो तास MLAन सांगचें नाका जाल्यार त्या खातीर एक मिनीट त्या खातीर हांव मुद्दामून सगळ्या सभासदांक सांगूंक सोदतां की तुमी प्रश्नय विचारतना स्पेसिफीक विचारात, कारण प्रश्न विचारतनाच खूब वेळ लायलो काय मिनिस्टर उत्तरूय दिवपाक तेज्या पेक्षा चड वेळ घेतात. म्हणून स्पेसिफीक विचारचें, जेणे करून मंत्र्यांनी बी स्पेसिफीक सांगचें. प्रश्नोत्तराचो तास हो म्हत्वाचो आसता, तो वाया घालोवचो न्ही. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हांवें माननीय मंत्र्या इतल्या खातीर डिस्टर्ब केलो, कित्याक ते रिप्लाय हेच्या टायमार दिवंक शकतात, डिमांड टायमार. आनी एकच म्हजो 8 प्रश्न आसलो, पूण तो आतां काय येना. पूण तुमी सांत अंद्रेचो प्रश्न तुमी मेन्शन केलो म्हूण सांगता. LED लायट ती नवी घातल्या तुमी न्ही, ती हायवेक सुद्दां लायट पावस पडलो काय हे जाता, पावस पडले उपरांत ती हालता, कितें जाता तें मातशें सिरियसली घेयात. एक तुवें विशय काडलो म्हूण सांगता वो टेक्निकल हें. तेका जे कनेक्टींग तेका आतां कितें केलें तेंच्यांनी कनेक्ट करता डायरेक्टली हें आसता पळय तेंचो कंडक्टर, तेका डायरेक्टली अशें हें केल्लें आसता. एक्चुअली तेका एडॉप्टर जाय आसलो, ते एडॉप्टर घालूना तेंच्यांनी, आनी एडॉप्टर घालून आसले कारण ते लूज जाता आनी खूब वेळा उदक भितर वयता. ते आतां आमी सिस्टम करता अशें हें करून की तेका एडॉप्टर रिप्लेस करून म्हणजे परमनंटली प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हें करून. श्री Antonio Fernandes. Speaker sir, this is regarding to Bamboli substation. Bamboli substation म्हाका आनी सिल्वेरीक लागता. Way back in the month of May, Honorable प्रश्न विचारा स्पेसिफीक. ना तेच सांगता सर. हांवें फुकट वयतलो तुमकां. ना फकत कितें आमच्या वाठारान खूब त्रास जाता. जेन्ना तो स्टाफ सिल्वेरीक वद्दा वयता आनी म्हाका येता तेन्ना कितें ओवरबोर्ड डिफरन्स जाता लोकांक लायटीक लागून. तेन्ना हांव मिनिस्टराक एकूच रिक्वेस्ट करता, थिंगा तुवें स्टाफ वाडोवचो आनी मान्सुनान जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना आनीक तुवें स्टाफ डिप्लॉय करपी. कटींग ऑफ ऑल ट्रिमींग ऑफ ब्रांचीस ते पडटा, चुट्टा पडटा आनी आमच्या लोकांक 2-2 वरां लायट आसना. कित्याक ती गाडी जर मांदूर गेली जायत हिंगा येवपाक 2 वरां लागता. This is a very problematic thing. सुरवातीक सांगता आसतना मिनिस्टर
म्हाका खबर आशिल्लें इजदोराकूय वांगडाच विचारूं न्ही नाही. म्हणजे वांगडाच उत्तर दिया हो तेजो प्रश्न आसा म्हणून म्हाका खबर आशिल्लो म्हणून तो विचारच्या पयलीं हांवें उत्तर दिल्लें त्या खातीर- बांबोळी आनी तांकां कॉमन प्रॉब्लेम आसा इजदोराकूय माझ्या लोकांक तरी गमोंक जाय न्हू दॅट यू हॅव प्रॉमिस एक मी minute. इन दॅट ग्रीवेन्सीस मीटिंग Yeah, दिता. 10 दिता. ट्रान्सफॉर्मर्स आय एम व्हेरी मच ग्रेटफुल टू यू लायनमॅन लायन हेल्पर दिता हांव Yeah. मागीर सेपरेट दिता हांवें. ओके थँक्यू इजदोर फर्नांडीस सर आय वूड लायक टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर कितलीं वर्सां जालीं कंडक्टर तुमचे कडेन डिपार्टमेंटा कडेन नाय कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते फावट लायटी मागतात न्यू कनेक्शन कंडक्टर ना म्हणटा पूण थिंगा अशें एक सेटींग आसा ते इंजिनियर सांगता अमक्याच शॉपार कंडक्टर मेवता म्हूण सो नियरली हाव मेनी इयर्स पास दीस कंडक्टर्स आर शॉर्टेज इन युअर डिपार्टमेंट स्पिकर सर कंडक्टर्स खूब तेंप जालो घेवना डिपार्टमेंटान आमच्या स्टोरांतल्यान पूण ज्या ज्या जाग्यांचेर एमर्जन्सी जाय गरज पडटा थंयसर आमी त्या डिविजनान जे ए आनी ई आसा ताका 5 लाख पासून पावर दिल्लो आसा इमिजिएटली तेज्यान स्वताच ते परचेज करून ते घालूं येता जेणे करून लोकांची अडचण ना म्हणून. पूण डिपार्टमेंट जे आमचे डिविजन स्टोरान घेताले ते हाली कडेन घेवना तरी सुद्दां आतां जवळ जवळ 4 कोटीची टेंडर आमी फ्लोट करता जेणे करून आमकां एमर्जन्सी टेंडर्स आनी मेजर जे आसा ते चेंज जातले. सो परमिशन इज ग्रांटेड हय हय जालें हय. Speaker, sir, permission is granted for 5 lakhs sanction for the each